Praise the Lord. भगेन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतल्या बापाचे पुताचे पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. समीच्या आबडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्म्यावर गर्भस्थ झाली. नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू आबळे समयाची साकन नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू देवाचे खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो आणि आमच्या नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू भगेन ती देवाचे मया मपासूत विनंती कर ख्रिस्ताच्या माग्या येसम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान जाण्याच्या त्याच्या कष्टाने कृसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाखाली पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणात म्हणून मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सगळ्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक देवा केल्या बडव्या मुझ्या रत्म्या सर्गींच्या दैन म्हाका दिलाय तुझ्या तर्फे तुझी मोतूर तसनासो विशेवदी तांका येसोम्या आणि निरंतर प्रकाशाचे पमदी समाधानान विशेवदी आमेन. सत्मंता देवा सरपद्वेदारा बापा गाणे प्रथम विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्या संता आमच्या समिया जो पवित्र गर्भी समोर अंकुर मरी येतावन जन्मलो पोन्स पिलाता काल तने कष्ट सोसले ताका कुर्सार जडलो तो ताकाने केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा जिवंत जालो सरगार सगलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जाव आणि आम्ही नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक आमचे कोंत आम्ही आमच्या हातान घेऊया तसनाच्या बापा
हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सरुसराचे क्रिस्त आमच्या संसाराच्या परत्याच्या परीक्षणापासून या पहिल्या कणात आम्ही समर्पण दिवन मागया. आमकां एक अर्जंट प्रेयर रिक्वेस्ट आसा. सिरीत म्हणल्या भावा पासत तो पडून त्याच्या माथ्याक हात पांयांक आनी मार जाला. त्याचे कंडिशन सिरियस आसा. प्रत्येक तरान देव ताका आपडून दी आनी गुण करून दी. ह्या घडये जेजूच्या अमोली रगत ताका कवर करून दी. ज्या जैसर ताका गाय जाला जेजू तुजो हात ताचेर दवर आनी ताका गुण कर म्हणून प्रत्येक रितीन ह्या कणांत ह्या भावा पासत मागया. तशेंच विंगड पिड्यांत व्हडच्या हर एका भाव भयण्याचो आमी उडास काडया. मरणाच्या तणीर आसच्या भाव भयण्याचो उडास काडया. ह्या कणांत आमी प्रत्येक रितीन जेजू कडेन कृपा मागया. सकडी दादले सांगता म्हणात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फात आमची आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फात आमची आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची ससनाच्या बापा या दुसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया. आमच्या कुटुंबाची जीवित आमच्या कुटुंबात असल्या हर एक असमाधान, हर एक प्रॉब्लेम्स, डिस्प्युट्स, एकामेका झगडे सगळी जेजू समर्पण देऊन मागया. फायनान्शियल इश्यूज, पिडा शिडा, भुरग्यांचे प्रॉब्लेम हर एक जेजूच्या पायांतळ समर्पण देऊन मागया. प्रत्येक रीतीन गो बायलांमध्ये ना संबंध बरो ना, अनैतिक संबंध आसात, एकामेका उलयनात, हे सगळी जेजूक समर्पण देऊन मागया. जेजूचो प्रत्येक आदार ह्या कणांत आमी मागया. सगळी स्त्रियो सांगता म्हणात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये संसाराची काकुळत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा.
Dasnacha Bapa, Maka तुझ्या अधीमगाच्या पुताची Sumyani Sabandara Jasumyani Sati Koda Sabandaraची Niragata सुपारी Samani निर्गतमानी दे पोहोचे आणि त्या पटकन सगळ्या संसाराच्या त्या तिसऱ्या कणात आम्ही मागे आमच्या सर भुरग्यांपासत एक्झामाची तयारी करच्या एक्झाम बरोवच्या PUC आणि 10th बोर्डाच्या भुरग्यांपासत प्रत्येक रितीन जेसू तांकां जाणवायेन बरोवन दी तांचे एक्झामाचे जे कितें उणेपण तांच्या जिवितांत आसा ते सगळी जेजूच्या आमले रक्तान कवर जावन दी प्रत्येक रितीन मागीं हेर भुरग्यां पासत ती जी कोण एक्झाम बरोवन आसात या एक्झामाच्या रिजल्टा वेट करतात तांचे रिजल्ट बरे येवं दी मुखल्या फुडाराचे जे कितें तांकां विंचण करूंक आसा ते जेजू तांकां कळीत करून दी म्हणून मागया सकडी दादले सांगाता म्हणत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमची आणि आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर तसल्याच्या बाबा तुझ्या पुताची जसुम्या आणि सुगंधाची आणि सगळ्या संसाराच्या परिपणापासून ह्या चौथ्या कणांत आम्ही प्रत्येक रीतीन मागया जे कितें रेसिडेन्सीचे प्रॉब्लेम्स असतात वर्क परमिटाचे प्रॉब्लेम्स असतात सिव्हिल आयडीचे प्रॉब्लेम अप्रुव्हलाक वेट करन आसात कामाच्या सुज्ञेर आसात हे सगळी बावंडांची आम्ही मागणी जेजूच्या पांयांतळा उबारया जेजू तांचे कुरपेची नदर घालून दी तांची मोगाळ दिश्ट घालून दी तांच्या काळजाचे अत्रेक जेजू जाणा आसा ते सगळी जेजू तांकां फावो करून दी म्हणून ह्या कणांत आम्ही तांच्या पासून मागया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमच्यानी सगळ्या तुझ्या कठीण कष्टांच्या आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशवामरीफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरीफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा साध्य जाता जाल्यार आमी लिंबे पडया आमचो हात आमी उबारया ह्या कणान प्रत्येक रितीन मागया आयज स्पिरिच्युअल टॉक दिवच्या ब्रदर फ्रांसिस लोबो पासून प्रत्येक तरान जेजून ताका आमचे पासून अपॉइंट केला ताचे मारिफात आमच्या हर
आमच्या खातीर देवाचे उतर दिवचे आमच्या बाबाक पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरच्या खातीर आमी मागया तशेंच आमचेर जे पवित्र आत्म्याची सकत देवन येवच्या खातीर ताच्या तोंडान थावन देवान उच्चारचें ते हर एक उतर आमच्या काळजा मनाक लागच्या तशें आमी ते जिरोवन घेवंक त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक सतानी तिच्या वाटेन चलोवंक जाय आसली कृपा जेजू आमकां सर्वांक फावो करली आनी प्रत्येक तरान ह्या करेजमाच्या काळार ह्या कृपेच्या काळार आमची जिणी परिवर्तन करूंक पातकाचे पाटे थावन पाटी सरोन जेजून दाखयल्ल्या त्या कुर्साच्या वाटेन आमी चलोवन अशी दर वाटेंतल्यान भितर सडूंक जाय अशी कृपा आम्हा सर्वांक आनी आमच्या कुटुंबाच्या संवसारांक संवसारांतल्या हर एक व्यक्तीक जेजू फावो करेनी म्हणून ह्या वेळा आमचे दोन्ही हात उबारून आमी सांगता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर कर बापा बाबा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशामार्फत पाशामार्फत आमची आणि आमच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर कर बापा बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशामार्फत पाशामार्फत आमची आमच्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या च्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशामार्फत पाशामार्फत आमची आमच्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत मार्फत आमची आमच्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बापा काकूट कर बाप्पा हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता हे बाप्पा भगवंता भगवंता मरा संसाराची काकूट कर बापा भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता भगवंता मरा आमच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर भगवंता मरा आमच्या भगवंता देवा भगवंता मरा आमच्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. जेजू 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 Hallelujah, 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 हालेले hallelujah, हालेले hallelujah. हालेले 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 Hallelujah, 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 हालेले हालेले hallelujah, हालेले hallelujah, हालेले हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, जेजू hallelujah. Hallelujah, 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 आराधन तुका hallelujah. आराधन तुका आराधन Jada तुका Mahaprabhu, Aradhana Swaraya, वंदन Aditya. करतो जेजू की पवित्र Jesus, तू thank you, देवानी पवित्र Jesus, तू thank you, पवित्र Jesus, तू thank पगला you, तुका Lord. मरला कामानी मनन नाही रस्ते वंदन हर करतो एक जेजू कामाने की जेजू जेजू तुझ्या जेजू पवित्र Jesus, हर thank you. एक लासी कोंबन जेजू 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 तुका पवित्र जेजू Mercy, जेजू हंगाती mercy, जेजू mercy. जेजू पवित्र जेजू जेजू Jesus, hallelujah. Jesus, देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देव Devon, देवाच्या Devaja, Povitratnya, आमचे Devon, नितळकर Nitarka, निर्मोडकर Nirmalka, पवित्र कर Povitra, और प्रेम देवाच्या Povitra, आमचे देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे Devaja पवित्रात्म्या Pavitratnya Deon
देवाच्या पवित्र आत्म्या आमच्या ब्रदर फ्रान्सिस लोबचेतून देवानी तुझी पवित्र सकत तांचेर होते ह्या घडये तांणी दिवचे ते टॉक आमच्या हर एकल्याच्या स्पिरिच्युअल ग्रोथाक आमच्या हर एकल्याचे जिवीत बदलावण जावं कारण जेसू तुवें तांकां आमच्या पासत धाडलाय तुवें तांकां आमच्या पासत अपॉइंट केलाय तांकां तूं पवित्रत्म्यान भर परत एकटी आमी तांचे पासत मागया देवाच्या पवित्र तांचेर देवाच्या पवित्र तांचेर सकाळी तयार जाऊयात बायबल आणि तुमचं नोटबुक तुमच्या हातान घेऊयात ब्रदर फ्रान्सिस लोबो ओव्हर टू यू morning. To be honest, sir. yes brother Praise the Lord. praise the Praise Lord the Lord. Praise the Lord. बा. ऐकता वय वय ब्रदर ऐकता ऐकता प्रेज द लॉर्ड. तुमचे मागण्या झाले तुमचे प्रेज इन वर्शिप आणि किती झाल्या 955 मागण्या झाल्या यू कॅन सुरू कंटिन्यू करवेली वय वय सुरू करी नाही वय तुमच्या प्रकार कितलो टाइम आता 7:30 झाली सकाळी 7:30 7:30 नाही ये आता इंडियन टाइम प्रकार 10 झाली 9:30 9:55 वय वय 9:55 करेक्ट 9:55 नाही हय तर हांव 1 घंटो भर शिकोवन दितलो ताजे उपरांत म्हाका थंय इगर हांगा कुशीनच आसा आमची इगर्ज कॅथिड्रल थंय मागण्या चलतेच आनी म्हाका थंय वचून आराधन स्टार्ट करूंक 11 वरार देखून हांव सारकें 10:55 आखेर करतलो मोगा जनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस मागता आसतना हर एकल्यांक तुमकां देव बरो दीस मागता तुमचेर तुमच्या भुरग्या बाळांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वाद मेन्सनार आशिर्वाद हांव मागता ह्या दिसा आमकां देवान भाग फोव केला देवाचे उतार आयकूंक देवाची खुशी जाणा जावंक आमकां देवान फोव केला देखून आमी देवाक आर्गां हो लाभ दिवया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मग जर तर हांव तुमकां विचारता कितल्या जाणांक देवाची खुशी करूंक खुशी आसा तुमकां कितल्या जाणांक देवाची खुशी करूंक जाय हांव देवाची खुशी करता म्हणटेली पुरा जाप दिया वय आमी म्हाका देवाची खुशी खुशी करता आसा म्हाका खुशी सगळ्यांक आसा देवाची खुशी करूंक मन आसा कितली जाणां आसात तुमी आतां थंय ओट्टू गुगल 33 मीटर 33 जॉइन जाल्यात देवाक आर्गां 3 भविष्या तुमी सांगाता गो बायल या आवय धू आनी मुरा सांगाता आसत जाल्यार चड आसात न्हय
वय मग तुमकां देवाची खुशी करूंक जाय. तर हांव एक सवाल तुमकां विचारता, देवाची खुशी कितें तुज्या जिवितांत? देवाची खुशी ताणे धाडिल्ल्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आम्ही स्वीकार करीचे म्हणून. मागीर आनी कितें? आनी कोण जाप दितात? ताच्या कुशेखाल सतानितीच्या वाटेन हांवें सरून अशीत दरवड्यांतल्यान भितर सरून सर्गींच्या राज्याक हांवें पावत जाय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. बरी जापी दितात तुमी. आतां आमी देवाची खुशी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कितें म्हणलें, एक देवाच्या उतरां मार्फत आमी जाणा जावंक प्रयत्न करया. ओके. पयलो थेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र 4थो अध्याय 3रें वचन तिके काणूं आसा. फर्स्ट थेसलोनियन्स. थेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र पयलें पत्र 2 पत्र आसात. नंतर पयलें पत्र 4थो अध्याय 3रें वचन. तुमी भाग्यवानपणान जिये जाय म्हूण देवाची खुशी अनिस्कळपण तुमी पयस करी जाय. भाग्यवानपणांत जियेजे म्हणून देवाची खुशी. कितें देवाची खुशी कितें? आमी भाग्यवानपणान जियोंक जाय म्हणून. हरयेतली म्हणा, देवाची खुशी कितें तुमच्या जिवितांत? आम्ही भाग्यवानपणान जिये जाय म्हणून देवाची खुशी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मग पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या अध्यायांत बहुशा 16वें वचन तिके काणूं आसा. 15 या 16. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 वर्स 15. बगर तुमकां आपोवणे दिल्लो देव जशें भाग्यवंतू तशें तुमी दिल्लो देव जसो भाग्यवंत तशें तुमी सर तुमच्या सालींत भाग्यवंतू जाया. प्रेज द लॉर्ड. देवाची खुशी कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भावा आनी भयणी? आमकां आपयल्लो देव भाग्यवंतू देखून आमी भाग्यवंत. जसो आमचो देव पवित्र तशें आमी जायजे पवित्र. कळ्ळें न्ही? आमी जाले ओंगी ना. आमकां भाग्यवानपणाचें जिवीत म्हळ्यार गोत्तशें. आमकां आतां आमी देवाची खुशी जाणा जाल्या, वय की न्ही? देवाची खुशी कितें आमकां आमच्या विशयांत? आमी भाग्यवान जायचे. जसो आमचो देव पवित्र तशें आमी पवित्र जायचे, वय की न्ही? तर पवित्रपण म्हळ्यार कितें? कोण सांगतात म्हाका? पवित्रपण म्हळ्यार कितें? आतां हांव पवित्र जायचें म्हण म्हाका कळ्ळें. तर पवित्रपण म्हळ्यार कितें? आमकां गोत्तशें न्ही? पथका विशयान म्हाका समजणी आसा. जे पथक करनासतना देवाच्या खुशे विरोध आसनासतना देवाचे कायदे नियमां पाळोवंक हांवें म्हाकाच तरबेती दिवचे. पळया, पवित्रपण म्हळ्यार आमी सारकें जाणा जावया. पवित्रपणा विशयान आमकां सारकी समजणी ना जाल्यार आमी बहुशा चुकींत आसता. कळ्ळें न्ही तुमकां? आमी चुकींत आसता. कितें जाता? पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आमकां पयल्या सुवातेर आमकां गोत्तशें. आमी चिंतया, म्हाका गोवा वचूंक जाय. म्हाका खंय वचूंक जाय? गोवा वचूंक जाय. गोवा आमच्या उत्तरेक आसा आनी मंगळूरू तुमचो कोडयाळचो गांव दक्षिणेक आसा. हांव उत्तरेक वच्या बदलाक हांव दक्षिणेक वचून जाल्यार गोवा पावच्या बदलाक मंगळूर पावता, वय की न्ही? तशेंच जर तर म्हाका पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्तू ना जाल्यार हांव पवित्र जावंक साध्य ना. मोगाचें पवित्रपण म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आमकां कितें म्हणल्यार गोत्तशें. एक भाग्यवान थॉमस वॉटसन म्हणलो, पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हूण अशें सांगता. पवित्रपण म्हळ्यार तुवें 2 संगत्यो सांगता. 2 संगत्यो आटापून आसात. पयल्या सुवातेर तुवें संवसाराच्या वशांत मेकलो जावंक आसा, विंगड जावंक आसा, separated unto God. Holiness or sanctification is you are separated unto God. देवा खातीर तूं विंगड केल्लो.
दुसरें जावन आसा तुकाच तुवें कॉन्सक्रार करचें, तुकाच तुवें देवाच्या पवित्र खुशेक, पवित्रपणाच्या जिविताक, देवाच्या सेवेंत तुकाच समर्पित करून करचें, कॉन्सक्रार करून घेवचें. देखूनच मोगाच्या न्हू जेजू पळया शिसां खातीर, आपोस्तलां खातीर त्या निमाण्या ताच्या डिस्कोर्सांत कितें मागता पळया. भगवंत जुआंवचो वांजेल 17 अध्याय 17वें वचन तिके वाचा. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17. कितले बेगीन तुम्ही वाचता ते तितलो टायम म्हाका मेळटा, नाजाल्यार शिकोण हाफ एंड हाफ जातली. 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. पापा 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. पळया जेजूचें मागणें, 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. मागीर मुखार तुजें उतर सत. तुजें उतर सत जावन आसा. पळय हांगा जेजू बापा कडेन मागताच आसा, बापा 7 वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. मागीर 19th वर्सांत कितें म्हणटा पळया जेजू, 19th वर्स. आनी ते 7 वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. पळया जेजू आमी सगळीं पवित्र जावच्या खातीर आपणाकच भेटोवन दिता. तशेंच हांवें आनी तुवें जर तर आमकां देवाची खुशी करूंक जाय, देवाची खुशी जावन आसा म्हजें आनी तुजें पवित्रपणाचें जिवीत. पवित्रपण म्हळ्यार कितें? हांवें म्हाकाच विंगड करचें, मेकळें करचें, विंगड करचें संवसाराच्या वशांत, आशा कुशालायेतावन, रक्तमासाच्या वंदवणेतावन, फातकी जिवितांतावन हांवें मेकळो जावचें. हांव संवसाराचो न्हय, संवसाराचो जावंक ना. त्याच 17व्या अध्यायांत आतां वाचून आसच्या त्या 17व्या अध्यायांत 16वें वचन वाचा, 16th वर्स. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. कितें बाये, कितें वाचलें तुवें? जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. तुम्ही संवसाराचे जाल्यार देवाचे दुस्मान काय म्हणटा. बघ्यान जाकोबाचें पत्र, पळय की न्हय? संवसाराची इश्टागात देवाची दुस्मानकाय. देखून जेजू म्हणटा, जसो बापा हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. तर तुका पयलें पवित्रपण तुका जाय जाल्यार हांवें पवित्र जायचें, हांवें देवाची खुशी करीचें म्हणलें तुका तें जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर तुवें संवसारांतावन मेकळो जावंक आसा, विंगड जावंक आसा. तुकाच यू हॅव टू सेपरेट युअरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड. विंगड करूंक आसा. दुसरें तुकाच तुवें कॉन्सक्रार करूंक आसा. जेजून कितें म्हळें? बापा ते पवित्र जावच्याक हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. ऑफर युअरसेल्फ एज अ लिव्हिंग सॅक्रिफायस. मोगाच्या न्हू आमी आमकांच भेटोवन दिवंक आसा. एक आनीक भगवंत अशें म्हणटा, पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हण न्हू, मोगाच्या न्हू सारकें नोट करून काणया, बरोवन काणया. भोव गरजेची शिकोण. मोगाच्या न्हू आमकां पवित्रपणा विशयांत हांवें ही शिकोण कित्याक वेंचून काडली? आमकां पवित्रपणा विशयांत शिकोण मेळना. आमकां पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्तू ना. पवित्रपण म्हळ्यार अँड्रू मुरे म्हणलो एक भगवंत, ताचे प्रेशियस ब्लड, जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या विशयांत एक बूक आसा ताचो. त्या बुकांत तो पवित्रपण म्हळ्यार, सॅंक्टिफिकेशन म्हळ्यार कितें, पवित्रपण म्हळ्यार कितें, वॉट इज होलिनेस, होलिनेस म्हळ्यार कितें सांगता. 4 सांगत्यो आसात. पवित्रपण म्हळ्यार ताणें सांगचें पयल्या सुवातेर देवाच्या एकवटांत जिवचें. टू लिव्ह इन कम्युनियन विथ गॉड. यू एंड युअर गॉड बिकम वन. कम्युनियन विथ गॉड. दुसरें जावन आसा, you live in your will be in fellowship with the will of God. तूं देवाच्या खुशेक जेजून कशें म्हळें, बापा म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. तुजी खुशी सदांच तूं देवाच्या खुशेक खाल जावन जिवचें. तिसरें, तुजे खुशेक तुवें नो म्हणचें. डिनाय युअरसेल्फ. तुकाच तुवें इन्कार करचें. तिसरें जावन आसा,
टू शेअर इन डिवायन नेचर. मोगाच्या भावांनी भयणी, तुवें देव सैमाचो भागीदार जावचे. चवथें जावन आसा, यू कन्फॉर्म टू द व्हेरी इमेज ऑफ जीसस. तूं जेजूच्या सारक्या सोबायचो, देवाच्या सारक्या सोबायचो जावचें जावन आसा पवित्रपण. पवित्रपण मोगाच्यान आमकां सगळ्यांक हांवें पवित्र जायचें म्हणून आशा आसा. वय तुमी सांगलें म्हाका देवाची खुशी करूंक खुशी आसा. वय सगळ्यांक आसा. पण पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हण गोत्तू ना जाल्यार हांवें पवित्र जावचें कशें सांगा तुमी म्हाका. पवित्र जावचें कशें? पवित्रपण म्हळ्यार पयल्या सुवातेर हांवें देवाच्या एकवटान जिवचें, देवाच्या कुशेक हांवें खाल जावचें. तिसरें देव सैमाचो भागीदार जावचें. आनी चवथें जावन आसा जेजूच्या सारक्या सोबायचें जावचें. हें जावन आसा हें आदाम बापाक देवान रचल्या वेळार पळया हेंचो तो जावन आसलो. पातक करच्या पयलें आदाम बाप कितें जावन आसलो? तो देवाच्या सारक्या सोबायचो जावन आसलो. तो देवाच्या एकवटान जियेतलो, देवाच्या कम्युनियनान जियेतलो. देव ताचे सांग तुम्ही पयलें वाचल्यार ताणें पातक केल्या वेळार देवाचे मेट ताका आयकल्ल्या तशें तो लिपता. कित्याक तो देवाच्या एकवटान सदांच जियेतलो. देवान येवचें ताका कळटालें, देवाची मेटान ताका कळटालें. तितलें कंप्लीट कम्युनियन वीथ गॉड. देवाच्या कुशेक तो खाल जाल्लो. सैतानान नाडिनातलें तर देवाच्या कुशेक खाल जावन तो 5 म्हयने जियेतलो. तिसरें देव सैमाचो भागीदार तो जावन आसलो. देवाच्या सारक्या सोबायचें ताका रचल्लें. हें जावन आसा आमचें पवित्रपण. आमकां खंय पावयता? पवित्रपण आमकां त्या देवा बापान आदामाक पातक करच्या पयलें ज्या परिस्थितीन आसलो त्या ओरिजिनल त्या हंताक व्हरून पावयता पवित्रपण. पवित्रपण जावन आसा देवानच म्हजें थंय जिवचें. आतां हें पवित्रपण कशें लागता? कशें लागता हें आमी जाणा जावया. हांवें सांगलें पयल्या सुवातेर हांवें आनी तुवें ह्या संवसारांत मेकळें जावंक आसा. ह्या देखून तुमी आज एक निर्धार काण घेजे, हांव संवसाराची इश्टागत सोडटां. तुजें कुटाम सोडूंक हांव सांगिना. तुजें देवान कितें फाव केलां तें आमी योग्यपणे जिवंक आसा. पूण त्याका चिकटोन रावूंक ना. आमी मेकळे जावंक आसा, विंगड जावंक आसा, विंगड जावंक आसा. तशेंच आमकांच त्या पवित्रपणाच्या जिविताक समर्पण दिवंक आसा. सांत पावल आमकां कितें म्हणटा? ज्या परिस्थितीन तुका देवान आपयला त्या परिस्थितींत रावून देवाची सेवा कर. तुका काजारी जिविताक, काजारी सक्रामेंताच्या बेसाक, कुटुंबा जिविताक देवान आपयला, तो भेस देवाक मानवच्या बरी जिये. तें जावन आसा. ज्या बेसा हांवें म्हजो बेस सोडण्याचें न्हय. आमी काजारी, म्हाकाय बाल आसा, म्हाका भुरगीं आसात, नात्रां आसात. म्हजें काजारी जिवीत हांवें सोडूंक ना. म्हजो बेस हांवें सोडूंक ना. पूण तो बेस हांवें योग्यपणी जिवचें. तें पवित्रपणाचें जिवीत. हांवें पयल्या सुवातेर ह्या संवसारांत हांव मेकळो जावचो. दुसरें हांवें देवाच्या सेवेन समर्पीत जावचें. हें दोन जाल्या तक्षण आमी पवित्र जायना. पळया सारकें आयकून काण घेया, सारकें समजून काण घेया. पवित्रपण आमी म्हाकाच हांवें वेगळो करवेत, म्हाकाच हांवें समर्पण दिवयेत, पूण तितल्यार हांव पवित्र जायना. पवित्रपण देवान आमकां फावो करचें जावन आसा. मोगाच्या भावांनी भयणी, तुजेच थकी तूं पवित्र जावंक शकना. तुजेच थकी तूं पवित्र जावंक शकना. त्या देखून जाणा जाय जे आमी पवित्रपण आमकां लाभचें कशें. पवित्रपण देवाचें काम. इट्स द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ गॉड. देवान म्हाका आनी तुका पवित्र करचें जावन आसा. देवान म्हजे थंय जियेल्ल्या कारण होलिनेस, पवित्रपण इज नॉट ए गिफ्ट अपार्ट फ्रॉम गॉड. पळया हाचो अर्थ सारकें जाणा जाय. पवित्रपण म्हणलें एक देणें आमकां देवान विंगड जावन न्हय. फॉर एग्जाम्पल आमकां पवित्र आत्म्याची देणी आसात, वय की न्हय? पवित्र आत्म्याची देणी जावंक पुरो कॅरिझम नाजाल्यार 7 देणी. आतां चिंतया, म्हाका देव भक्तीचें देणें आसा. देव भक्तीचें देणें आसा. हांव भक्त करतां, पूण देवा विणे हांव तें भक्त करूंक शकता.
देवाची भक्त हांव करता विदाउट गॉड. कॅरिझम आसा, हांव कॅरिझम उपयोगसूंक पुरो, मे बी विदाउट गॉड. पूण पवित्रपण तशें न्हय. इट्स अ गिफ्ट नॉट अपार्ट फ्रॉम गॉड. देवातावन विंगड जावन न्हय. पवित्रपण तुका जाय जाल्यार देवान तुजे थंय जिवंक आसा. देवा बगर तुका पवित्रपण ना. कित्याक देव सांगता लेवी शास्त्रांत 20 अध्यायांत 8व्या वचनांत, तिके वाचा लेवी शास्त्र 8वो अध्याय 20 अध्याय 8वें वचन. Leviticus chapter 20 verse 8. आसात तुम्ही माझ्या सांगाता? येस येस तुम्ही मुझे कायदे पाळूंक जाय आणि तांचे प्रमाणे जियोंक जाय, कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां पवित्र करता. कोण तुका पवित्र करता बाये? सर्वेस्वर. तुजो देव. सर्वेश्वरान तुका आनी म्हाका पवित्र करचे. आपणाक सगी कोणूच बगेवन जावंक साध्य ना. कोणूय बगेवन जावंक साध्य ना. जो मनीस म्हणटा, मनीस जाल्लो कोणूच भाग्यवंत आपणाक सगी साध्य ना. देवान म्हाका आनी तुका पवित्र करचे. आनी ते कशें पवित्र करचे? देवच आमचे मध्ये. इस्रायल प्रजेक देवान आपली प्रजा पवित्र प्रजा पळया मोगाच्या न्हू, आमी सारकें जाणा जावंक आसा. देवाक एक प्रजा जाय, एक पवित्र राष्ट्र जाय, एक राया याजकी वर्गाचो लोक जाय. पळया देव एक्झोडस चॅप्टर 19 वर्स 4, 5, 6 वाचा. तिके एक्झोडस निर्गमन ग्रंथ 19 चॅप्टर वर्स 4, 5, 6 वाचा. ते न्हिदोंक वेजे आदी सोदोमाच्या मनशांनी येवन घराक वेढो घालो. हे उत्पत्ती. हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गरुडाच्या पाकाट्या वयर बसून मुजेशी हाडली म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी. तुम्ही म्हाका एक ह्या जागांचो राज्य आणि पवित्र राष्ट्र जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देव म्हणटाच आसा हांवें तुमकां सगळीं स राष्ट्रां पळय आतां जाल्यार 750 crore लोक ह्या संवसारांत आसा. सगळीं तकली ती देवाचीच रचना ती. पूण हांव आनी तूं क्रिस्ती प्रजा देवान आपणा खातीर वेंचून काडल्या. तुका एक रायाळ याजक वर्ग केला, तुका एक पवित्र राष्ट्र केला. आनी तें करच्या खातीर तिताक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 14वें वचन तिके वाचा. लेटर ऑफ सेंट पॉल टू टाइटस चॅप्टर 2 वर्स 14. तिताक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 14वें वचन. आपणाकच ताणें आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो, सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक प्रजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. प्रेज द लॉर्ड. पळया जेजून आपणाकच बलिदान जावन भेटयलो. कित्या खातीर? मोगाच्यान आमी आतां खरेंच मानता एंटर जाले. हांव पोरचो सिनी बुधवार जालो. हर एक वर्स आमी खरेंच मातसो काळ करता. 40 दीस तोशा उपासी करता. सबार जाणां विविध तरान करतात. आनी आमी परतें गुड फ्रायडेक पावता, इस्टर करता, वर्सान वर्स करता. उद्देश कितें तें कित्या खातीर जेजू म्हजे खातीर तुजे खातीर मेलो. म्हाका आनी तुका परत्यान वाचबाय तें म्हाका आनी तुका आपणाकच ताणें आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो, सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर. खोटेपणांतले आमकां सोडोवच्या खातीर. पळया मोगाच्यान आमच्या पातकांचें भोगसाणें मात्र न्हय.
मोगाच्यानो आमी मस्त चुकींत असो पवित्रपण म्हळ्यार आमकां कितें म्हणून ना जेजून म्हाका आनी तुका आपणाचो कण घेवच्या खातीर देवा बापान एक पर्जा देखून आमी मिसांत आमी आयकता मस्त पटी तुका एक खाशा पर्जा तो जोड दितस आसा कोण ती खाशा पर्जा हांव आनी तूं आनी ती खाशा पर्जा जोड दिवच्या खातीर जेजून आपणाकच खुर्सार बली भेटयलो अकरेचो रक्ताचो थेंबो वारयलो आनी तुका आनी म्हाका त्या खोट्यापणांतून सुटका दिली सोडवून दार तो आमचो खाली पातकां बोगसून घेवना तो म्हाका आनी तुका पातकांतून संपूर्ण सुटका दिवच्या खातीर तो आयिल्लो आनी दिला तें जोड दिलां सैतानाक ताणें पाडाव केलो नाश केला पाताक ताणें संपूर्ण तरान पांय तळा घालून मस्त दिलां जैत आपणयलां जैत तें आमकां दिलां म्हाका आनी तुका ताची म्हजी यू आर मायन त्या गितांच्या पुस्तकांत सोबीत आसा ते उतार ते वोकाल म्हणटा माय बिलवड इज मायन आय एम हीज तशें हांवें आनी तुवें संपूर्ण तरान तो म्हजो होरेत हांव ताची व्हंकाल एक नितळ निर्मळ निश्कळंक खतावीन आयबावीन तिबोनातली आयब नातली व्हंकाल जावन आपणाकचे काणीक जावन भेटोवच्या खातीर ताणें हें केलें न्ही म्हाका आनी तुका पवित्र करच्या त्या पवित्र देवाचे पवित्र पूत पवित्र दूख करच्या खातीर न्ही ताचें न्ही बलिदान देवच आमकां पवित्र करता देखून कितें हांव सांगता चल्लो आमचेच तकी पवित्रपण ना देवान आमचे थंय जियेले पळय इस्रायल पर्जेक देव म्हणटा इस्रायल पर्जे मदें देव जियेलो हांव तुमचे मदें जियोन तुमकां पवित्र करता Exodus chapter 29 verse 45-46 वाचा तशेंच कोणी म्हणे लेवी शास्त्र chapter 11 verse 44-45 वाचा Exodus निर्गमन ग्रंथ 20 अध्याय 40-5 40-6 वचन तशेंच लेवी शास्त्र 11 अध्याय 40-4 40-5 वचन वाचा लेवी शास्त्र मेळूं ना निर्गमन ग्रंथ 20 अध्याय लेवी शास्त्र 11 40-4 40-5 40-4 कित्याक हांव सरस्पर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यांत कित्याक हांव पवित्र धरणेर सरतल्या पुरो ह्या पुरो खंयच्या ते वाचा Exodus 29 वाचा Exodus 29 verse 45-46 वाचा Exodus हांव 29 इस्रायलितां बराबर आसतलो हांव इस्रायलितां बरोबर आसतलो आनी तांचो देव जातलो तांचो देव जातलो तांचे मदें वस्ती करच्याक तांचे मदीं वस्ती करच्याक तांकां इजिप्तांतलो भायर काडलो कित्याक देवान तुका आनी म्हाका भायर काडलें इजिप्तांत भायर काडलें पोरनो सोदलो नव्या सोदल्यांत ताटापून आसा नव्या सोदल्यांत जेजून म्हजे खातीर तुजे खातीर कित्याक रगत वारयलें म्हजे थंय जिवच्याक मोगाच्या न्हू जेजूच्या मरणाचो अर्थ सारकें जावन जाया देवाची खुशी जावन आसा देव आमचे थंय इमॅन्युअल आमचे संगी मात्र न्हय आमचे भितर वस्ती करून आमकां पवित्र करच्याक भितर आसून साबार जाणांचे पवित्रपण कितें जावन आसा एक्सटर्नल म्हणटा आमी भायलें दिखावा कितें दाखोवचे खातीर कितें ओ भगवंत इगर्जेंत आयिल्ल्या तक्षण तकली बागोवचें कितलें हें करचें म्हणे चिंतिजे कितलो ब्रदर लोक कितलो पवित्र गाय तें पवित्रपण न्हय मोगाच्या भावांनी भयणी पवित्रपण इंटरनल जावन आसा काळजाचें जावन आसा अंतस्करणाचें जावन आसा थंय देवान जिवंक आसा तें थंय देवान जियेलें जाल्यार म्हज्या जेजून म्हजे खातीर रगत वारून म्हाका साबार संगत्यो आसात मोगाच्यो पळया पवित्रपण म्हळ्यार अशेंच ना
पवित्रपण म्हळ्यार जेजू म्हाका आपल्या रक्तान बापा सवय राजी संधान करता, रिकन्साइल करता, राजी संधान करता. म्हज्या पातका वरवीं देवाचो दुस्मान जावन आसल्यार म्हाका देवाच्या इश्टागातींत हाडटा. पयल्या सुवातेर केन्ना हांवें सारकें समजून काणयोंक आसा, पाताक केल्लो देवाचो दुस्मान जाता. देवा मदें आनी ताचे मदें शांती ना, इश्टागात ना. वी आर एनिमीज. पवित्रपण कशें आसचें? ल्हानांतले ल्हान पाताक म्हाका म्हज्या देवातावन पयस करता. केवल जेजूचें रगत म्हाका देवा थंय रेकन्साइल करता. म्हज्या पाताक बोक्षिता धुवन काडटा आनी म्हाका नितळ करता. मस्त पटीन पळयात ते पयलें जो आमचें पयलें पत्र, पयलो अध्याय 7वें वचन, दुसरो भाग बी, सेकंड ए. 1 John chapter 1 verse 7, second part. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतलें. परतान सगळी म्हणा व्हडल्यान म्हणा, जेजूचें रगत जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतलें. हे नितळ करचें म्हळ्यार आमकां आमी मस्त पटी हें वचन वाचतना आमी कितें चिंतू, नितळ करतले म्हळ्यार अर्थ कितें बाबा भयणी? मोगाच्यान उलया तिका सांगा, आमकां सगळ्यांक समजोवन दी सारकें तिकें. नितळ करचें म्हळ्यार कितें? आमकां शुद्ध करणं, आमकां बोगसोवचें. हे आमच्या पातकाची कितें? बोगसोवचें, आमची बोगसोवचें. पातकां बोगसूंचें न्हय. आमी सदां जावन जेजूचें रगत म्हाका नितळ करता म्हळ्यार म्हाका बोगसूंचें म्हणून आमी चिंतू ना. मोगाचें न्हू. नितळ करचें म्हळ्यार आमकां बोगसूंचें की मस्त मस्त चड अर्थ आसा ताका, मस्त चड अर्थ आसा. आमी मोगाचें न्हू, आमची कूड पवित्रात्म्याचें मंदीर म्हणटा. देव म्हजे थंय वस्ती करता म्हणटा. पळया, आमकां देव आपणान वस्ती करच्याक म्हजेच साध्य ना, तुजेच साध्य ना. आमी आयकलें लेवी शास्त्र 20:8 आयकलें, हांव तुमचो देव, हांव तुमकां पवित्र करणार, हांवच तुमचो पवित्र करणार. आनी त्या खातीर ताणें म्हजे थंय वस्ती करीत जाल्यार तो देव कितें करता? म्हजें पातकां बोगसूंचें मात्र न्हय, म्हाका नितळ करता म्हळ्यार म्हजें थंय कितें आसा? एक मनशां सैबांत कितें आसा? म्हाका एक कूड आसा, म्हाका एक आत्मो आसा आनी म्हाका एक प्राण आसा. बॉडी, सोल अँड स्पिरीट. म्हजें थंय मन इज ट्रायपार्टेड बीइंग. हे सगळें पवित्र जावंक आसा, हे सगळें परिशुद्ध जावंक आसा, हे सगळें नितळ जावंक आसा. ही कूड हांवें मेळयला, म्हजे दोळे हांवें पातकाक समर्पून दिल्यात, म्हजे कान हांवें पातकाक समर्पून दिल्यात, म्हजे वंट जीब हे देवाक हरसूंच्या वंटान इंच हांवें शिराप गाळी सोवे बुरशे फसले जोक आनी उलयल्यात. हे म्हजे हात पातकाक समर्पून दिल्यात, पांय म्हजे, ही कूड सगळी मेळ्ळ्या. ही सगळी कूड देखूनच पयलो थेसलोनिका घरांक बरयलें पत्र 5 अध्याय 23 वचन तिके वाचा. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. समाधान दिता तो देव तुमकां समाधान सर्व दिता तो वाटांनी देव. पवित्र करूं. कितें? समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. पळया कितें सांगता तें उतार. समाधानाचो देव तुमकां निर्दोशी सांबाळूं. इल्लोय देव दोश आमचे थंय आसूंक ना. देवान म्हजे थंय जियेजे जाल्यार, वस्ती करीजे जाल्यार, हांवें म्हाका देवान म्हजे भितर आसून म्हाका पवित्र करीजे जाल्यार पयल्या सुवातेर तोच देव म्हाका निर्दोशी करता, नितळ करता. म्हजी सगळी कूड, आत्मा आनी प्राण संपूर्ण तरान नितळ करता, पवित्र करता. नितळ करचें म्हळ्यार म्हाका नितळ करचें म्हळ्यार मोगाच्या भावांनी भयणी, म्हाका एक अंतस्करण आसा. अंतस्करण
पळया हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 22 वचनांत कितें म्हणटा पळयात की हिब्रूज चॅप्टर 10 verse 22. 10 verse 22. देखून खऱ्या काळजान आणि तीर बवार्ताच्या कात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ करणं आणि आमच्या कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. पळया मुखाचे न्हू हांगा काळजा विशयान सांगता, अंतस्करणा विशयान सांगता आणि कुडी विशयान सांगता. नितळ कर्ण तशें जाल्ल्यान आमी जाणा जावंक आसा आमी पवित्र जावचे म्हळ्यार देव आमकां नितळ आमची कूड नितळ करता. काळजाचें सेंटर अँड्रू मुरे म्हणटा काळजाचें सेंटर जावन आसा कॉन्शियन्स, अंतस्करण. तुझ्या काळजा भितर तें अंतस्करण आसा, तें अंतस्करण नितळ जावंक आसा. तुझें काळीज नितळ जावंक आसा. तुझें विल्ल, तुजी खुशी, आमी विल्ल म्हणटा न्हय, ती खुशी नितळ जावंक आसा. आमचें अंडरस्टँडींग, आमची समजणी नितळ जावंक आसा. आमची चिंतनां नितळ जावंक आसा. आमचे डिझायर्स, आमच्यो आशा अभिलाशा नितळ जावंक आसात. नाजाल्यार आमी कितें कितेंय आशेता. जें कितें बरें न्हय तें आशेता. आमकां तें बरें दिसूंक पुरो, पूण म्हज्या आत्म्याच्या जिविताक, म्हज्या पवित्रपणाक तें विरुद्ध आसूंक पुरो. संवसारी दृश्टीन तें पाडणें आसूंक पुरो, पूण आत्मीक दृश्टीन म्हज्या पवित्रपणा खातीर तें आडकळ जावंक पुरो. ह्या देखूनच मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूचें रगत म्हाका नितळ करता, पवित्र करता म्हणल्याचो अर्थ आमी सारके जाणांक जावंक आसा. जेजू कर म्हजें अंतस्करण नितळ, कर म्हजें काळीज नितळ, कर म्हजी खुशी नितळ, कर म्हजे समजणी नितळ, कर म्हजे आशा अभिलाशा नितळ, कर म्हजी चिंतनां नितळ, कर म्हजे दोळे कान हर एक नितळ जायचे, सगळी कूड नितळ जायची. ही कूड न्हय की तुजें पवित्र मंदिर देवाचें. देवान म्हजे थंय वस्तीकरण म्हाका पवित्र करच्या खातीर जेजून म्हजें सैम घेवचें पडलें. म्हज्या सैमाचो जावन म्हज्या पाताक आपणाचेर घेवन तो खुर्सार मरून म्हज्या पातकाचें फरीकपण ताणें दिलें. फरीकपणाची वेदी तो जालो. म्हज्या पाताक सगळें त्या कुरीस म्हणल्यार आल्तारीचेर आपणाची कूड बलिदान, जिवंत बलिदान जावन तो भेटोवन दिवन म्हजे खातीर, तुजे खातीर, म्हाका पवित्र करच्या खातीर पवित्र आत्मो जोडून दिलो. तो पवित्र आत्मो सदांकाळ म्हजे भितर जियेता, तुजे भितर जियेता. कित्या खातीर? पवित्र आत्म्याचें कामच जावन आसा म्हाका आनी तुका पवित्र करचें. पळयात, जो आमचो 14वो अध्याय 15, 16, 17 वचनां वाचा. जॉन चॅप्टर 14. टाइम जाताच आसा, वेगळी वाचा. जॉन चॅप्टर 14 verse 15, 16, 17. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतालो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो, आनी हो तुमच्यो सवें सदांकाळ रावतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. मोगाचो प्रेज द लॉर्ड. पळया ती उतरां कितें म्हणटात. संवसार ताका वळखूंक शकना, संवसार ताका घेवंक शकना. आनी देखून सांगलें, संवसारांत तूं मेकळें जायना जाल्यार तुका पवित्रपण साध्य ना. तुवें संवसारांत मेकळें जावचें आनी तुका समर्पण करचें इज जस्ट अ प्रिपरेशन टू बिकम होली. अनलेस गॉड dwells in you, apart from God you have no holiness of yours. तुका तुजें म्हणल्यार पवित्रपण ना. देवान तुजें थंय जियेचें. हांगा कितें आयकलें आमी, संवसाराचें तूं जावन आसय जाल्यार संवसाराची इश्टागात देवाची दुस्मान काय. तशें जाल्यार संवसार तुमी आमच्या दुसऱ्या अक्रिस्ती भाव भयण्यांक म्हण चिंती नाकात. आमचे अक्रिस्ती भाव भयणी, तांकां न्हय तें, म्हाका आनी तुका. हांव संवसाराचो जाल्यार हांव पवित्र आत्म्याक घेवंक शकना. हांव संवसाराचो जाल्यार पवित्र आत्म्या विशयान म्हाका समजणी ना.
हे पुरा नॉनसेन्स म्हणटा सा पावलू तांकां पुरा हे नॉनसेन्स पवित्र आत्मो ही देणी हे पुरा नॉनसेन्स तांकां कोणाक जी कोण संवसाराची पळय संवसार ताका पळोवंक शकना संवसार ताका घेवंक शकना पूण तो तुमचे भितर आसा तो तुमचे थंय तुमचे सांगाता आनी तुमचे भितर थंय म्हणटाना इंग्लिशांत ही इज इन यू तुमचे भितर आसा तुजे भितर आसा पवित्र आत्मा आमकां ती उतरां बाह्यात जावन वचूंक पुरो 1 Corinthians 3:16, 6:19 पुरा बरें गोत्त वचूंक पुरो आमी विचारल्यार तूं तुजी कूड कितें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावन आसा तूं पळया तुमी खंय जाल्यार रेती रँकांनी वचा आनी थंय साबालां घालतना तुमच्या कुडी कितें जावन आसात तकडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन आसात म्हणटात वय मोगाच्या भावांनी भयणी म्हजे एक देव हाच्या विशयान खंयच्या सिलोन देव ती महिमा गेली इकाबोद म्हण नांव दवरलें त्या पुताक जल्माल्या पुताक अमिलाच्या नाती सुनेन इकाबोद म्हळ्यार देवाची महिमा आमच्या तावन पयस सरली जर तर देव त्या मंदिरान ना महिमा काय आसतली जर तर तुजे थंय पवित्र आत्मा ना तूं कशें तूं म्हणूंक पुरो हांव पवित्र आत्म्याचें म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर Why, without Holy Spirit, how can you be the temple of Holy Spirit? मोगाच्या भावांनी भयणी तो पवित्र आत्मा म्हजे थंय तुजे थंय रावन म्हाका तुका सायंटिफाय करता पवित्र आत्म्याचें काम सायंटिफिकेशन म्हाका आनी तुका पवित्र करचें पवित्र आत्म्याचें काम काण पळया पयलें पेद्रूचें पत्र पयलो अध्याय पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो अध्याय दुसरें वचन तिका काण पळया बाप पूत पवित्र आत्मा थ्री एक देव आमच्या पवित्रपणान इन्वॉल्व जावन आसात हांवें पवित्र जावंक बाप पूत पवित्र आत्मा तेगी आसात पयलें पेद्रूचें पत्र पयलो अध्याय दुसरें वचन तुम्ही देवा वैरतान वळखून विसरली पवित्र आत्म्या वरवीं विंगड कर्ण जेजू क्रिस्ताक खाल जावचे जिणयेक समर्पून दिल्ली आनी ताचेंच रगत शेणावन नितळ केल्ली पळया कितें पुरा इन्वॉल्व जालां पळया देवा बापान तुका जाणा जावन विंचना तूं म्हजें तो म्हजो ल्हानसी म्हजो जेस्सी म्हजें संवसाराच्या स्थापने आदी म्हाका आनी तुका देवा बापान विंचलां पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका विंगड केलां कित्या खातीर हांवें आनी तुवें जेजूक विधेय जावच्या खातीर त्या देखून जेजूचें अमरीक रगत म्हजेर आनी तुजेर शिंपडोवन म्हाका पवित्र केलां कॉन्सेक्रेट केलां विंगड केलां वी हॅव बीन सेपरेटेड अनटू गॉड यू एंड आय हॅव बीन सेपरेटेड अनटू गॉड वी आर कॉन्सेक्रेटेड अनटू गॉड पवित्रपण म्हळ्यार कितें समजून काण घ्या पवित्र आत्मा आमकां विंगड करता देवान म्हाका आनी तुका विंगड केलां देवान तें जेजूचें अमलीक रगत म्हजेर एक मार्क कशें इट्स ए सील I have been sealed with the precious blood of Jesus. तूं आनी म्हाका आनी तुका मोगाच्या भावांनी भयणी जेजूच्या रक्तान सील घाल्या मोर घाल्या ती मोर पळयता सैतान कामता थरथरता कित्याक वो जेजूचो वो बापाचो देवाचो बरयला हांगा त्या रक्तान बरयलां म्हणजे जेजूच्या रक्तान मोलाक घेतलां देंवचार आमकां म्हाका आनी तुका हात लावंक शकना You have been enveloped with the precious blood of Jesus. नितळ करचें म्हणटाना तें रगत म्हजेर वारयलां जेजूच्या कडवळ थॉमस वॉटसन म्हण सांगलें तो भगवंत अशें सांगता म्हजें आनी तुजें पवित्रपण कशें जस्टिफिकेशन आनी सायंटिफिकेशन गो हँड इन हँड नितीवंतपण आनी पवित्रपण सांगाता वेतात जर तुका नितीवंत जायचे जाल्यार पवित्रपण गरजेचें देखून तो म्हणटा पळया 1658 सांगतो तो म्हणटा अशें जेजूच्या कडवळ्याक भल्यान फपसिल्ल्या वेळार जेजूच्या कडवळ्यांत रगत आनी उदक वाडलें कित्या खातीर रगत म्हजें पातकांचें बोगसाळें फारीकपणाची वेदी रगत जावन आसा म्हजें पातकाचें संपूर्ण फारीकपण दिवन म्हाका नितळ करचें उपरांत उदक कित्या खातीर
उदक म्हाका आनी तुका सदां नितळ करच्या पवित्र सांबाळच्या खातीर जाका हें उदक ना जेजूच्या कडवळांत जावन वळचें तें उदक ना ताका रगती ना म्हणटा तो रगत आनी उदक सांगता समासम रगत म्हणजे भाताक बोगसिता वय हें उदक म्हाका आनी तुका सदां नितळ रगत उदक सांबाळटा कशें ह्या गिमेच्या दिसांत आमी साबार जाणां थोडे फावटी आमच्या कार्यावळींत मंगळूर गोवा कारवार आनी पुरा हांव कारवार वचोन हांगा धग कठीण आमी भोवशा दिसाक 2 फावटी न्हाताव तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजूचें रगत एक फावटीन तुका नितिवंत करता पूण तें उदक जेजूच्या कडवळांत जावन वळिल्लें उदक तुवें सदां त्या रक्ताच्या झरी पोंदा रावूंक आसा ती जर उक्ती जाल्यार म्हाका आनी तुका नितळ करच्याक जकारिया प्रवादीचो ग्रंथ 13 अध्याय 1 वचन तिका काण वाचा जकारिया चॅप्टर 13 वर्स 1 Zakaria Zakaria 13:1 त्या दिसा पाताक आणि मेळे धुवून काढूंक दाविदाच्या घराण्यापासत आणि जेरुसलेमाच्या निवासापासत एक जर उक्ती जाली एक जर उक्ती जाता जाल्या जर उक्ती जाल्या त्या सिपायान जेजूच्या कडवळ्याक भल्यान फपसिल्ल्या वेळार ती जर उक्ती जाली म्हाका आनी तुका ती जर निरंतर वळटा नेवर ड्राईंग फाउंटन गायतात तुम्ही सुखानातली झर म्हणटात तुम्ही त्या झरी पोंदा रावतो आमी मोगाच्या भावांनी भयणी एक जर तर नितळ जर वळटेच आसा आनी त्या जरी पोंदा तूं एक वस्त दवरतय आनी थंय जावन ती काडी न्हय ती सदांच नितळ उरता न्हय गे तशेंच जेजूच्या कडवळ्यांत जावन वळिल्लें तें रगत आनी उदक म्हाका आनी तुका त्या जरी पोंदा कित्या खातीर म्हजे पाताक धुवन काडच्या खातीर आनी मेळेपण पाताक तुका आनी म्हाका मेळयता ही कूड म्हजी मेळयता म्हजो आत्मो मेळयता म्हजो प्राण मेळयता बुरसो जाता यू आर पोल्युटेड डिफायल्ड हांव न्हितून डिफायल जाता पाताक केल्ल्या वेळार त्या पातकांत हांव न्हू त्या मेळेपणांत हांव न्हू त्या बुरशेपणांत हांव न्हू हांवें आनी तुवें पवित्र जायचे जाल्यार त्या जेजूच्या कडवळ्याच्या जावन वळच्या त्या रक्त आनी उदकाच्या जरी पोंदा हांवें सदां रावल्यार धव्यांतल्या धव्या हिमाप्रास शुभ्र उरता हांव सुंदर उरता नितळ म्हाका देव करता पवित्र आत्मो आयकलें पवित्र आत्मो तें रगत तुजेर आनी म्हजेर शिंपडायता पवित्र आत्म्याचें काम तें म्हाका आनी तुका पवित्र करचें देवूच म्हजे थंय तुजे थंय जिवन म्हाका आनी तुका पवित्र करता सांगलें पवित्रपण देवा भिणें आमकां पवित्रपण ना मोगाच्या आज आमी कितलीं भावार्थी कितलीं जाणां जाणा आसा पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हणून आमचे थंय देवजी येता म्हजे थंय देव दियना जाल्यार हांव पवित्र जावंक साध्य ना म्हणल्यार म्हाका गोत्त आसा पवित्रपण म्हळ्यार इट इज कम्युनियन विथ गॉड फेलोशिप विथ द विल ऑफ गॉड sharing in divine nature conformed to the very image of Jesus Christ पळया देखून देवान कितें केलां जुआंचो 14 अध्याय 23 वचन तिके वाचा भावांनी भयणी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23 जुआंचो वांजेल 14 अध्याय 23 वचन जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23 जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जेसीबाई कंटिन्यू जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव कोण वस्ती करता तुजे थंय म्हजे थंय ते दोगी बाप आनी पूत पवित्र आत्मो पवित्र बाप आनी बाप पूत
ते दोघी आम्ही दोघी म्हळ्यार जेजू सांगताच आसा हा, बाप बाप आनी आणि हांव पूत, बाप आणि पूत. दोघी येऊन आमचे थंय वस्ती करतात वय की नाही. 17व्या वचनांत आम्ही ऐकले तो पवित्र आत्मो स्वताचो आत्मो तुमच्या भितर आनी तुमचे थंय आसा, तुमच्या भितर आनी तुमच्या सांगात आसा. म्हळ्यार बाप पूत पवित्र आत्मो एक देवच म्हजे थंय आमचे थंय तुझे आसा. थंय येता कित्या खातीर संतोष जालो गे. आमेन, आमेन. ताळयो पेटे संतोष हार गांदिया. येस, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द प्रेज द लॉर्ड. लॉर्ड. प्रेज आमकां द पवित्र लॉर्ड. करचें. Praise हांवें the सांगलें प्रेज द तुमकां लॉर्ड. देवाच्या एकवटांत आमी ना जाल्यार पवित्र जावंक साध्य ना. देवाचो एकवट हांगा जेजून सांगलां आमकां कशें बाप पूत पवित्र आत्मो एक देव. तूं जावन आसा बापा पुता पवित्र आत्म्याचें एक देवाचें मंदिर, पवित्र मंदिर, सोबीत सुंदर मंदिर. तुझी कूड आत्म प्राण संपूर्ण केला देवान आपल्या पुताच्या रक्ता मार्फत. कितल्या जाणां ते आमी बाप पूत पवित्र आत्मो जिवोवचें पळोवंक शकता. आमच्या क्रिस्ती भाव विशयांत उलोवचें नाका. आमच्याच विशयांत क्रिस्तांव म्हणटेल्यांच्या विशयांत आमी कितले जाणां सांगूंक शकता धैर्यान वय बाप पूत पवित्र आत्माक म्हजे थंय जिवंक हांवें म्हजी कूड, म्हज्या काळीज, म्हजो आत्मो, म्हजें प्राण, म्हजें सर्वस्व समर्पण दिलां. हांव ह्या संवसारांत मेकळो जावन बापान म्हाका पवित्र करच्याक, पवित्रत्म्यान म्हाका नितळ करच्याक, जेजूचें रगत म्हजेर गळयल्लें जावच्याक, त्या कडवळ्यांत हांव वळिल्ल्या उदकाच्या त्या झरी पोंदा, जिविताच्या झरी पोंदा निरंतर हांव रावून ती झर पियेतां. त्या झरींत हांव जियेतां. सांगूंक शकता गे आमी मोगाच्या भाव भयणीनो. आमकां ही सतां गोत्त आसात गे. तुमकां हांवें सांगलें देवच आमचे थंय जियेता. देव आमचे थंय जियेतना देव सैमाची भागीदार आमी जावंक आसात. देवा सैमाची भागीदार आमी जावंक आसात आनी तें आमकां फावो केलां. 2 पेद्रूचें पत्र 1 अध्याय 3 आनी 4 वचनां. 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. ठीक वेगी वाचीजे. टाइम वय आपले 42 आपले 10:42 स्वंत जालें. 13 मिनिट्सात. आपले स्वंत महिमेंत आणि सुखांत भागीदार जावंक आमकां पोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आनी खरे भक्तीक गरज आसलें सगळें दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यात. हाचे वरवीं कुसद्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांतावन सुटोन देवाच्या सैमाचे तुम्ही वांटेली जायशें केलां. प्रेज द लॉर्ड. ह्या उतरांचो अर्थ कळलो गे. 3रे आनी 4थें वचन कितें म्हणटा. देवाची वळख आमकां कित्या खातीर दिला ताच्या स्वंत महिमेची भागीदार आमी जावच्या. जेजून देखून जेजून 17व्या अध्यायांत 22 वचनांत कितें म्हणटा. बापा जी महिमा तुवें संवसाराच्या स्थापने आदी म्हाका दिली तीच महिमा ती हांवें आमी हांकां दिल्या. बापा म्हजी खुशी जावन आसा आनी म्हजी महिमा पळोवच्या खातीर हांव खंय आसा थंय आनी आसच्याक. जेजू आशेता हांवें आनी तुवें ताच्या कुशीक उजव्याक बसून ताची महिमा पळयजे. आनी ती महिमा ताची महिमा म्हाका आनी तुका दिल्या. आयकलें हें उतार कितलें सोबीत उतार. ताणें वर्ती आनी मोलादीक दिरबी आमचेर ओतल्यांत कित्या खातीर त्या देण्या वरवीं आमी ह्या रक्त मांसाच्या वंदावण्यांचेर ह्या संवसाराच्या आशा खुशालकायेचेर संवसाराच्या वशांतून सुटका जावन कुसद्या अवगुणांचेर जैतेवंत जावन देव सैमाचो भागीदार जावचे खातीर. देव सैमाचो भागीदार जावचें म्हळ्यार कितें मोगाच्या भावांनी भयणी. भगवान पावल आमकां सोबीत तरान कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 12 आनी 13 वचनांत अशें सांगता. हांवें तुवें काणवळ्याचें जावचें, दयाळाचें जावचें, सोंसणीकायचें जावचें. वाचा तिके Colossians chapter 3 verse 12 and 13. देवान विंचून काडलेली तुम्ही पवित्र आणि ताका मोगाची.
देवान देखून विंचून काढलेली तिके राव बाया निदान वचचें देवान विंचून काढलेली तुम्ही पवित्र न्ही ताका मोगाची कितलें देखून सोबीत उतारी हें कितलो संतोष आमकां जाय जे म्हाका देवान विंचून काडलां आनी एकल्याक विंचून काडवे ते न्हय ह्या देशांत कितले 140 crore लोकांत खाली 2-3 करोड लोक आमी क्रिस्तांव न्हय म्हज्या बदलाक अनेका म्हज्या हिंदू भावाक की मुस्लिम भावाक की जैन की सिख की पारसी बुद्धिस्ट भावाक विंचवे ते न्हय हांवें हांगासच्या बदलाक हांव तांच्या जाग्यार वचून तांचे पैकी एकलो हांगा आसले ते न्हय देवान तुजो आनी म्हजो मोग कितलो केला पळया कित्या खातीर हांवें आनी तुवें पवित्र जावचे खातीर ताची खुशी जावन आसा म्हजें पवित्रपण मोगाची आमी ताका मुखार वाच बाये देखून कणवळायचे कणवलायची दयाळायचे व्हडल्यान वाच बाये दयाळायचे व्हडल्यान वाच तिके देखून कणवळायचे दयाळायचे दीनपणाचे मोवाळायचे आनी सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें म्हणटा मी हे पुरा आशिल्ल्या वेळार आमी देवसैमाची भागीदारां जाता पेद्रूचें पयलें पत्र 1 अध्याय 5-6 वचनां तिके वाच पेद्रूचें पयलें पत्र पेद्रूचें अंतिम पयलें काळार पत्र 1 अध्याय 5 आनी 6 वचनां तिके वाच अंतिम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार असलेले सोडवणेक देवाची पदवी वावरता मारिपात तुमकां शाबीत सांबाळतली हाचे खातीर तुमी संतोष पावा आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें फुटाक घालून वारोवन पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक असलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी पुरो तसो मोग करतात बहुशा दुसऱ्या पेद्रूचें पयलें अध्याय 5-6 थंय वाच बाये पयलो अध्याय सेकंड पीटर 1:5-6 वाचा हेच पासून तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें तुमच्या भावार्थाक शेगूण तुमच्या भावार्थाक शेगूण शेगूण शेगुणाक जाणवाय शेगुणाक जाणवाय आनी जाणवायेक स्वनियंत्रण फेथ स्वनियंत्रणाक सोंसणीकाय वर्च्यू आनी सोंसणीकायेक भक्ती डिवोशन भक्तीक एकामेकाची दयाळाय काइंडनेस दयाळायक माया मोग पळोवंक मेळोवंक जाय पुरा आमी देवसैमाची भागीदार जावचे म्हळ्यार हे सर हे शेगूण पवित्रत्व म्हजे थंय तुजे थंय आसा करता पवित्रत्व आसा करता म्हजे थंय तुजे थंय वैमोगाच्या भाव आनी भयणी हांवें पवित्र जावचें म्हळ्यार कितें आमी म्हणटा आमी देवाची भुरगीं पळयात पयलें जोहानचें पत्र पयलें जोहानचें पत्र 3रो अध्याय 3रें वचन तिके वाचा 1 John chapter 3 verse 3 ताचे थंय अशें बरवसलेलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता जेजू मुखार पाता करता तो हर एकलो धर्मद्रोही पयलें दुसरें वचन वाच बाय दुसरें वचन वाच 2 आनी 3 वाच मोगाचें न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं तुमी कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं फुडें आमी मुखार कितें जातले ते आमकां येदोळपर्यंत उगडापें जावंक ना पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातले म्हूण जाणाव देवाक आमी प्रत्यक्ष जातलीं जाल्यार आमी ताचे बरीच जाता आमी जेजू बरीच जाता पळय हांगा अर्थ समजून काण घ्या हांव आनी तूं देवाचे तूं धू म्हण वेत पूण देवान म्हाका
झिजोन केल्यार हांव तुमकां वळखना. जेजूची उतरां ती तितके समजून काडया मोगाच्या भावांनी भयणी. आमी कितें करता? तुमी कोणाची भुरगीं? जेजूची भुरगीं, देवाची भुरगीं. तुका देव म्हजो भुरगो म्हणटलो गे. जेजून सांगूंक ना गे. त्या दिसा सबार जाण येतले, सोम्या सोम्या आमी आजापां केली, आमी तितली देंवचाराक जावन येयलें, पिडेस्तान गूण केलें, तुज्या नांवान आमी केलें, पूण हांव तुमकां वळखना. हे उतार आमकां आयकूंक जाय गे. पवित्र जाल्यां गे. कितें सांगता हांगा? तुमी देवाची भुरगीं, तुमी देवाक प्रत्यक्ष देखतल्यात, देखूनच तुमी देवाच्या सारक्या स्वभावाची जावंक आसा. You have to be in communion with God. Your will should be in fellowship with God. You have to share in divine nature. सांगलें हांवें. And you need to be conformed to the very image of Jesus. जेजूच्या सारक्या स्वभावाची तुमी जावंक आसा. जेजू प्रत्यक्ष जातना तुजें सारकें जेजूच्या सारक्या बरी जावंक आसा. तूं देव सैमाचो भागीदार जालोय म्हळ्यार तुजें सारकें देवाच्या सारक्या स्वभावाचो तूं जावंक आसा. नाजाल्यार नो एडमिशन, नो एंट्री. I know you not. I do not know you. हांव तुमकां वळखना. जो कोण अशें बरवता तो कितें करता? जशें जेजू पवित्र या देव पवित्र, तशें आपणाकी नितळ करता, आपणाकी पवित्र करता. हांवें सांगलें आमचे सगळी पवित्रपण साध्य ना. देवाक तुका पवित्र करूंक सोड बाये बाबा. म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी, आर यू अलोइंग गॉड टू मोल्ड यू? आय एम द क्ले, यू आर द पॉटर. म्हाका एक सोबीत सुंदर फुलदानी कर, वाज कर, आल्तारेक दवरचें तसलें वाज म्हाका कर. वेळ जालो मोगाच्यानो. हें जावन आसा देव सैम. हें जावन आसा पवित्रपण. जेजूचें रगत म्हाका आनी तुका नितळ करता, पवित्र करता, परिशुद्ध करता. तुजेस्तकी म्हजेस्तकी हांव पवित्र जावंक साध्य ना. देवाची खुशी ती हांवें आनी तुवें पवित्र जावचें. तुमी पयल्या सुवातेर हांवें विचारलें तुमकां. देवाची खुशी करूंक कितलीं जाणां तयार आसात? सगळ्यांनी येस म्हळें. देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जाल्यात आज जाणा जाल्यात. देवाची खुशी म्हजे थंय तुजे थंय हांवें आनी तुवें पवित्र जावचें. पवित्रपण कित्याक गरजेचें तितलें सांगून हांव एंड करता. पवित्रपण कित्याक गरजेचें? कितल्या जाणांक तुमकां देवाक पळोवंक जाय सांगा. म्हाका जाप दिया व्हडल्यान. वेळ जालो, बेगीन सांगा. 2-3 मिनिटां सांगा. पळोवंक जाय, म्हाकाय पळोवंक जाय. कोणाक देवाक पुरा पळोवंक जाय? म्हाकाय पळोवंक सगळ्यांक जाय. पळोवंक जाय, म्हाकाय सगळ्यांक पळोवंक जाय न्हय. सगळी तुमी देवाक पळोवंक जाय म्हणटात. वय की नाही? म्हाका गोत्ता. वय. सगळी म्हणटात म्हाका देवाक पळोवंक जाय. सगळ्यांक सर्गार वचूंक जाय. वय की नाही? वय. वय. आतां हेब्रांक बरयल्लें पत्र 12वो अध्याय 14वें वचन वाचा. हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 14. तशेंच कोणी म्हणे रेव्हेलेशन चॅप्टर 21 वर्स 27 तयार जाया. पहिले हिब्रू चॅप्टर 12-14 वाचा आनी कोणी म्हणे धाकट्या लागीं रेव्हेलेशन चॅप्टर 21 वर्स 27. धाकट्या लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंत जावंक सदा तवळ मात्र सौम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. नाजाल्यार भाग्यान जायना जाल्यार, पवित्र जायना जाल्यार आमकां देव पळोवंक मेळना. आमी देवाक पळोवंक शकचे ना. पवित्रपण कितलें गरजेचें म्हणून. पवित्रपणा बगार कोणूच देवाक पळोवंक शकना. आमी म्हणूंक पुरो म्हाकाय सर्गार वचूंक जाय, म्हाकाच्या भावा आनी भयणी सगळ्यांक सर्गार वचूंक जाय. कोण नाका म्हणटा सांगा? सर्गार तशें सर्गार सगळ्यांनी वचन जाल्यार आतां रेव्हेलेशन 21-27 वाचा. रेव्हेलेशन 21-27. पूण भश्ट जाल्लें कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना. फटकिऱ्यांक वा खोटेपण आदरतल्यांक तांतू भितर Nothing प्रवेश impure, आसचो ना. nothing that is impure can enter there. Those who are liars, खोटेपण आदरतले, wicked,
malicious, they cannot. जांची नावा शेळये लगी असलेल्या जी येतल्यांच्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतली. सत्राय घेतले तुवें म्हजें नांव शेळयेच्या पुस्तकांत बरयलां नांगे म्हणून जाणा जावंक प्रयत्न केले. पवित्रपण म्हाका आनी तुका स्वर्गार वचूंक एकच वाट. पवित्रपणा बगर कोणूच देवाक पळोवंक शकनात. आज एक निर्धार काणगे आमी देवा म्हाका पवित्र कर. म्हजेस्तकी हांव मस्त वर्सां जालीं. मस्त वर्सां जावन हांवें 4 तरांचे मागणी केली, उपास केले, तें केलें, हें केलें, दान धर्म केलें, सेवा केली, पेल्याची सेवा केली आनी कितें पुरा करचें आसा पुरा केलें. पूण आनीकय म्हजे थंय पातक आसा. जसो तूं पवित्र तशें तूं म्हाका कर पवित्र. हांव सलवालो. सरेंडर जावया. Come to me all you who labor heavy laden, I will give you rest. पवित्रपण आपणावच्याक तुवें हर प्रयत्न केले. तुमी हांगा आसची हर एकली पवित्रपण आशेतात देखून ह्या सकाळींच्या वखदां तुमी हांगा एकठांय जाल्यात. देवाचें उद्धार आयकूंक तुमी तान येतच आसात. पवित्रपण तुमी आशेतच आसात. पूण आज जाणा जाल्यात तुजेच थकी पवित्रपण साध्य ना. देवान तुजे भितर आसून तुका पवित्र करिजे. आमच्या हर एक भाव भयणीक हे सत उगडापें करी आमी सांगया. आमी कोणाक सुसंदेश हे सुवार्ता परगट करची गरजूच ना मोगाच्या न्हू. म्हज्या बापा पुता पवित्रात्म्याक ह्या म्हज्या अंतस्करणांत, ह्या म्हज्या काळजांत, ह्या म्हज्या कुडींत, म्हज्या आत्म्यांत, म्हज्या प्राणांत जिवंक सोडल्यार आनी तो देव म्हाका पवित्र करतना आपाप हांवें एक उतार उलय नासतना म्हजें पवित्रपण होय सुगंध कितें म्हणटात सेंट परमळ दिवच्या फुलां बरी परजळटलें प्रसार जातलें. मोगाच्या भावांनी भयणी म्हज्या बापा पुता पवित्रात्म्याक तुरी एक देवाक आमचे थंय जिवंक सोडया. आपया आजूच जेजू तुजें उतार तुवें बसयलें. पवित्रात्मा म्हजे भितर जियेता म्हळें. बाप आनी तूं दोगी म्हजे थंय येवन वस्ती करता म्हळें. आज ये जेजू. म्हज्या काळजांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या घरांत जिये जेजू. बापा म्हजे थंय जिये बापा. पवित्रात्म्या म्हजे थंय जिये. आनी म्हाका जसो म्हजो सर्गेचो बाप सर बरो, जसो म्हजो सर्गेचो बाप सर दयाळ, सर संपूर्ण परफेक्ट. बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. म्हाका नितळ कर, निर्मळ कर, निष्कळंक कर, खतावीन कर जेजू. तुवें तें करचें. कोलोसियन 1:22, जूड 1:24 प्रकार बापाक तूं म्हाका बापा हुजेर म्हाका हाडटय. नितळ निर्मळ निष्कळंक खतावीन जावन तें म्हजें थंय कर जेजू. हे आमकां देव फोव करून दी. आपल्या पुता जेजू क्रिस्तान वरयल्ल्या रक्ता खातीर बापाचे पुताचे पवित्र देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. सकलांक देव बरें करूं. थँक्यू म्हाका थंय आतां एडोरेशनाक वचूंक का. थँक्यू वेरी मच. मुखल्या हप्त्या मुखल्या सोनवारा मेळया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. Pray for us. म्हजे खातीर मागा. आतां सक्रमेंटांत तुमकां सगळ्यां खातीर मागलां हांवें तुमचे खातीर. काल राती मागलां, सकाळीं मागलां. मोगाच्या न्हू सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी म्हजे खातीर मागा. तरी आमी पवित्र जावया आनी स्वर्गार एक दीस मेळया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother.